नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार हांव दीप्ती काकोडकर गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो लोकसभा वेंचणुकेची तारीख शेनवारा जातली जाहीर तारीख जाहीर जाल्या उपरांत लागू जातली आचारसंहिता सेंट झेवियर एक्सपोजिशनाचे पॉप हांकां धाडटले गोंय सरकार आपोवणे सत्तरीत परतून एक फावट माकड तापान तकली काडली वयर जानेर ते मार्च मेरेन सांपडले माकड तापाचे 3 दुयेंती तिगांची भलायकी आतां स्थिर मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मायनिंग डम धोरणाक मान्यताय 200 कोटी रुपयांचो महसूल मेळपाचो मुख्यमंत्र्यान उक्तायला अदमास लेखा संचालनालयाच्या तिजोरेत सापडली दुर्मिळ नाणी आणि हेर मोलादीक वस्तूंचो खजानो आणि अडवलपालच्या लोकांनी मायनिंगेक ईसी दिवपाक केलो विरोध जाल्यार हेर वाठारांतल्या लोकांनी मायनिंगेक दिलें समर्थन आता खबरो विस्तारान लोकसभा वेंचणुकेचें वेळापत्रक शेनवारा दनपारां 3 वरांचेर जाहीर जातलें बिरेस्तारा भारताच्या वेंचणूक आयोगाच्या रिकाम्या 2 पदांचेर अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्या उपरांत नवी दिल्लीत शुक्रारा सकाळी आयोगाची बसका जाली हे बसकेत वेंचणुकेचे तयारेचो नियाळ घेतलो वेंचणूक आयोगान शेनवारा दनपारां 3 वरांचेर पत्रकार परिशद घेवन वेंचणुकेचें वेळापत्रक जाहीर करतले उपरांत आचारसंहिता लागू जातली पोरण्या गोंयांत जावपी सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशनाक राज्य सरकारा कडल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या माध्यमांतल्यान पॉप फ्रांसीस झेवियर हांकां आमंत्रीत करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या एक्सपोजिशनाची तयारी करपाचें काम सुरू जालां अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली एक्सपोजिशन्स हे कशा पद्धतीने असते ताच्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर एएसआयच्या ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर तेंचे सगळ्यो 7 चर्चीस थंयसर आसा सरावंडींग आनी ते मेंटेन करतात आनी सरावंडींगचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे PWD एएसआयसी टुरिजम डिपार्टमेंट हाच्या सगळ्यांनी करतले तातूंत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ज्या जाग्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर मेजर कामां घेवपाक जाय म्हणजे मार्विन इंजिनियर सोमायप्रो म्हणल्यार पर्सनली ते विजीट करतले अलॉंग विथ द बेसिलिका फादर चर्च एंड द इन्स्टिट्यूट स्टाफ हे सगळे पळोवन थंयसरलें बेजीक काम सगळें जातून ते बेगीन सुरवात करतले दॅट इज द पॉयंट आनी दुसरे पिलिग्रिमेज सेंटर्स थंयसर जे पिलिग्रिमेज येतले तांच्या खातीर जे टेंट आनी तांची टेम्पररी रावपाची सोय एजन्सी करची पडटा एका दिसा ती सोय सरकाराच्या वतीन करतले फाटले फावटी जे एक्सपोजिशन चलले ताच्या पेक्षा हे फावटी बऱ्यो फेसिलिटीज दिवपाची सरकारान थारायला मेन थिंग त्या फावटी ही होलिनेस पोप फ्रॉम द वेटिकन तांकां माननीय प्रधानमंत्रीच्या वतीन इन्विटेशन धाडपाचें डिसिजन घेतलां हांव माननीय प्रधानमंत्री करयतलो आनी ताच्या उपरांत तांकां पर्सनली इनवायट फॉर एक्सपोजिशन हाच्या खातीर तांकां इनवायट गोंय सरकारा कडल्यान पर्सनली इनवायट दिवचो सो तांच्यांनी येवचें एकंदर 45 डेज आसलेल्या एक्सपोजिशना खातीर बेगीक तयारी जाय ताच्या खातीर एक इन्फॉर्मेशन सेंटर सगळी इन्फॉर्मेशन those who are traveling from the abroad, those who are traveling from the different parts of the states तांच्या खातीर त्यांची सोय कितें आसची सगळी इन्फॉर्मेशन तांकां दिवपा खातीर 15 एप्रिलच्या पर्यंत इन्फॉर्मेशन सेंटर्स गव्हर्मेंट एंड एग्रीकल्चर त्या दोगांच्या सहकार्यान आमी बेगिनात बेगीन ओपनिंग फॅसिलिटीज ऑल इन्फॉर्मेशन विल गो टू all the pilgrimages those who are coming for the pilgrimage tour for the exposition ताच्या खातीर सत्तरीत परतून एक फावट अंदू माकडतापाचे दुयेंती सांपडल्या जानेर ते मार्च मेरेन माकडतापाचे 3 नवे दुयेंती सत्तरीत सांपडल्यात हे तिगांची भलायकी आतां बरी आसा तांकां घरा धाडल्यात 2014-15 वर्सा सत्तरीत माकड तापान धुमाकूळ घातिल्लो माकड तापाक लागून लोकांक मरणूय आयिल्ले तशेंच लोक काजूंनी वचपाक लेगीत भिताले फाटली कांय वर्सां हो माकड ताप गायब जाल्लो मात आतां परतून एक फावट सत्तरीत माकड तापान तकली वयर काडल्या सत्तरीतल्या हिवऱ्या गावात 2 जाल्यार गळावले माकड तापाचो एक दुयेंती सापडला तीनूय दुयेंतींनी वाळपय सामाजीक भलायकी केंद्रात
उपचार घेतल्यात आणि आता तांची भलायकी स्थिर आसा म्हूण भलायकी अधिकारी दोतोर विकास नायक हांणी सांगले. Since the beginning of this year 2024 आमच्या वाळपयच्या परिसरांत 3 माकड तापाच्यो केसीस डायग्नोज जाल्या. इयर बॅक 2014-15 हांगा खुबश्यो KFD केसीस आमकां मेळिल्ल्यो. ताच्या नंतर आमी जनजागृती केली, IC एक्टिविटीज केली, वॅक्सिनेशन दिल्लें आनी बऱ्याचशा प्रमाणात आमी ह्यो केसीस सकयल हाडिल्ल्यो. मागीर ताच्या नंतर KFD खातीर आमचें एक्टीव सर्वेलन्स चालूच आशिल्लें. खंय तरी ते कोविडच्या टायमार मातशें सकयल आमचें सर्वेलन्स सकयल गेलें, पण आतां कोविड केसीस ड्रॉप जाल्ल्या पासून आमी हें सर्वेलन्स परत नेटान घट धरला आनी रिसंटली तर आमकां 3 केसीस KFDच्यो मेळ्ळ्या. KFDच्यो केसीस म्हणजे डायग्नोज जाल्या ते पेशंट आमचे कडेन OPD लेवलार फिवर म्हणून आयिल्ले, हेडेक म्हणून आयिल्ले, थोड्यांक मातशी रॅशीस आशिल्ली. पेशंटाक जेन्ना जोर कमी जायना जाल्यार तेन्ना आमी पेशंटाक हांगा एडमीट केले. पेशंटाचे मागीर ब्लड सॅम्पल काडले आनी ते आमी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आजिलोन धाडले. पयलींच्या टायमार 1914 जेन्ना हांव जी आउटब्रेक उलयता त्या टायमार आमी हे सगळे सॅम्पल पुण्याक धाडटाले, पण आतां आमचे हॉनरेबल हेल्थ मिनिस्टराचे जे इतले डायनेमीक आसा ताणें हें मशीन स्वता आमच्या नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत अवेलेबल करून दिला. त्या कारणान आमकां रिपोर्ट इमिजिएटली मेळटा आनी हे 3 पेशंट जे आसा ते 3 पेशंट जे डायग्नोज जाल्या भितरले 2 पेशंट आसा ते हिवरे गांवांतले, एक गोळाली गांवांतलो. सत्तरीत परतून माकड तापाचे दुयेंती सापडिल्ल्यान भलायकी खात्याची यंत्रणा जागृत जाल्यात. गांवगिऱ्या वाठारांत माकड तापा विशीं जनजागृताय करपाक भलायकी खात्यान पावलां उबारल्यात. सध्या काजीचो हंगाम आशिल्ल्यान काजू बागायतींनी वा रानांनी भोंवतना लोकांनी जतनाय घेवची म्हूण भलायकी अधिकारी नायक हांणी सांगले. इमिजिएटली जेन्ना आमकां कळ्ळें की ह्या पेशंटांक KFD जाल्या, आमी आमची मेडिकल टीम एक्टिवेट केली आनी 2 ते 3 दिसां भितर आमी ते गांवांत पावले. ह्या गांवांत आमी माकडताप बद्दल जनजागृती केली. माकडताप कसो जाता आनी माकडताप जावपाक जायना म्हूण आमी कितें खबरदारी घेवपाची हें आमी सगळें तांकां सांगलें. KFD डिजीज हो एक व्हायरल डिजीज जावन आसा, ताका आमी माकडताप म्हणटा. मंकीज म्हणजे माकडाच्या आंगार जे टिक्स असतात ते जेन्ना कॅज्यू प्लांटेशनान वयता किंवा फॉरेस्टान वयता ते तेंच्या आंगा वचून एक तर झाडार पडटा, जमनीर पडटा. आनी आतां ह्यो काजूचो सिजन आसा, आमच्या गांवची लोकां जेन्ना थंय काजींनी वयता तेन्ना चुकून ती तेंच्या कॉन्टेक्टान येयल्या कारणान ते टिक्स तेंच्या आंगार येता आनी ते तशेंच घरा आयल्या नंतर तो जो व्हायरस आसा तो ह्या टिक्सान आसता तो तांकां जावं शकता. सपोज आमी योग्य भशेन आमची काळजी घेतली, म्हणजे जेन्ना आमी कॅज्यू प्लांटेशन थंय गेले किंवा खंय फॉरेस्टान खंयची एक्टिविटी किंवा झाडां कातरपाक किंवा आनी खंयची एक्टिविटी करपाक गेले आनी आयल्या नंतर जर आमी बरें न्हाले, साबण लावन न्हाले आनी काळजी घेतली की आमच्या आंगार ज्यो टिक्स आसा त्यो काडून उडयल्यो जाल्यार हें व्हायरल इन्फेक्शन आमकां जावचें ना. त्याच प्रमाणे जर आमी जेन्ना झाडांनी वता, रानान वता किंवा खंय काजू प्लांटेशन जेन्ना वयता तेन्ना आमी प्रोटेक्टीव कवरींग म्हणजे आमचे जे कपडे आसा ते फूल स्लीव्स घालपाक जाय, शर्ट घालपाक जाय, हाता पर्यंत पॅन्ट घालपाक जाय, आमी आमचे हात पांय पूर्ण कवर करपाक जाय. त्याच प्रमाणे आमचे कडेन एक ऑयल आसा, सपोज एक्सपोज एरिया जर तर आमी ते ऑयल जे पेशंटांक आमच्या हेल्थ सेंटरान अवेलेबल आसा ते पेशंटांनी जर ते लायले एक्सपोज एरियेन जाल्यार थंय टीक बायट जावपाचे चान्सीस कमी जातले आनी ते टीक हें व्हायरल इन्फेक्शन किंवा माकडताप तांकां जावचो ना. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत. शुक्रारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मायनिंग डंप धोरणाक मान्यताय मेळ्ळ्या. मायनिंग डंपांतल्यान सरकाराक 200 कोटी रुपयाचो महसूल मेळटलो अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत दिली. डंप पॉलिसी खातीर अप्रुवल दिला सो दॅट वी आर स्टार्टिंग विथ द मायनिंग डंप्स. हितून 2 आसा, एक अर्सवायल लीज होल्डर्स तांच्या खातीर आनी दोज वर इन दर प्रायवेट लँड्स एंड दोज वर नॉट इन द प्रायवेट लँड्स तेच्या खातीर सेपरेट पॉलिसी. पण डंप पॉलिसी आयच्या कडेन आमी ऑक्शन डंप पॉलिसी हे सारखे अर्सवायल लीज होल्डर पयलीं पे केल्ले आसा इन देअर ओन लँड तेंच्यानी डंप्स करतात आनी फॉर देम वी आर रेडी टू गिविंग देअर एरिक टू. दॅट इज वन. आणि डंप पॉलिसी आम्ही ऑप्शन करताना ई ऑप्शन पॉलिसी म्हणजे डंप पॉलिसी तितून आम्ही बरेचसे चेंजीस केले. कोणूय आता येऊन कोर्ट करू शकता. इधर ही शुड बी द एक्सपोर्टर, ही शुड बी द लीज होल्डर, ही कॅन ओनली कोर्ट. पहिली कितें आसतालें कोणीय कोर्ट करतालो आनी सगळें ब्लॉक करून दवरतालो, तें काडून उडयलो आनी आमी ही
जे कन्वर्जन चार्ज भरला तेका दिवपा खातीर सरकारा कडेन रायट आसा अकॉर्डिंग टू अवर पॉलिसी. आतापर्यंत आमच्याकडे 10 ते 12 एप्लिकेशन आहेत. अप्रॉक्सिमेटली तसो पळोवंक वचत जाल्यार इट इज मोर दॅन 20 मिलियन. पण ऍट प्रेझेंट होत जर धरीत जाल्यार इट इज 10 मिलियन पर्यंत जरी होल्ड असो डायरेक्टली काय असो लीज होल्डराकडे पयशे सरकार घेवपाचे आसतना तांकां मुद्दम करपाक ना. आम्ही खंयच्याच अर्स लीज होल्डरा कडल्यान पयशे येवपाचे आसतना खंयचीच ताजे अनलेस कंट्री ताजो हिशोब सगळो क्लियर आसा त्या खातीर थोडक्यात सांगपाचें जाता. सेट रिलीज बी मायनिंग एका थोडीशी एक्सटेन्शन दिला, थोडी एप्लिकेशन पेंडिंग आशिल्ली आमच्या कडेन. किती वेळा लागली एक्सपेक्टेशन असं अप्रॉक्सिमेटली 200 crores. So, पर टनाचे त्यांना चार्जेस असतात लाईक ई ऑप्शन They want to pay the royalty charges. रॉयल्टीज Royalty charges and we will take the premium. We are not decided. We have put in the cabinet. We are not giving the free of cost, but we are not fixed at present what the premium is. But we are fixing the premium to them. मिनिमम At present, at least प्रमाणे more than 200 crores. IBM प्राइस IBM च्या प्राइसाप्रमाणे. सो दे कॅन लिफ्ट इट. आणि किती सांगतात? Okay. गव्हर्नमेंटान प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज अंडर ट्रस्ट हे एस्टॅब्लिश करपाची थारायल्या. लेगा संचालनालयाच्या पणजीतल्या पोरणे फर्जंडा ह्या इमारतीत एका तिजोरेत वट्ट 5,000 दुर्मिळ नाण्यांचो खजानो सापडला. हातूंत किंग विक्टोरिया तशेंच किंग विलियम हांची चित्रां आशिल्ल्यो 33 नोट्यो तशेंच मोलादीक भांगराच्यो आनी हेर वस्तूंचो आस्पाव आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्सची जुनी बिल्डिंग आशिल्ली पाजेंता बिल्डिंग. पाजेंता बिल्डिंगेतली सरकाराची तिजोरी आशिल्ली. ती सरकाराची तिजोरी ओपन करपाचें सरकारान डिसिजन घेतलें आनी ती सरकाराची तिजोरी ही आमची कमिटी आशिल्ली प्रिन्सिपल सेक्रेटरी फायनान्स डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स ह्या सगळ्यांच्या मदीं आनी ती तिजोरी ओपन केली आनी त्या तिजोरी जे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग फोटोग्राफ्स हे सगळे ओपन करून तातूंत आमकां ज्यो गजाली मेळटा तुमच्या मुखार दवरतात. द डिटेल रिपोर्ट ऑफ द सेम इज प्रिपेर्ड एंड अलॉंग विथ द एनेक्शर कंटेनिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आयटम्स एंड फाउंड देयर इन प्लेस along the side for the pursuer. Okay, and also the brief list of this place. Okay, it was approximately 5,000 antique coins as per the list it is found. 307 copper coins of 15 rays of different years. Weight is 3.1. 814 with Arabic inscriptions. Weight 4.780 kg. 1,746 Arabic coins, weight 20 kgs. 787 copper coins, weight 15 kg. And King Williams, याचे सगळे photographs आणि याचे आसा. 320 antique coins, weight 3.477 kgs. Antique currency notes of different denominations, 33 numbers approximate. Gold pieces of weight 2.234 kg approximate. Jewelry consisting of bangle, pendant, chain, rings, earrings, lockets, bracelets, etc. Various types. Eka pishwet bandile ache. Very old household items like tumblers, pans, plates, saucers, etc. Religious item like arti, divo, lamp, appearing very old, antique asa, and other miscellaneous items. हे सगळे तातूंतल्यान सापडला. तातूंतले हे काही फोटोग्राफ जस्ट तुमच्या मुखार दवरपा खातीर. Sir, what is the total approximately cost of these items in international market? At present ताजी कॉस्ट इंटरनॅशनल मार्केटाची म्हाज्या सांगून न्हू कितें आसतली ती. आमचे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ताजो सगळो एक रिपोर्ट रेडी केला. ऑल्सो वी हॅव सेंट्रल आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाकूय कळना ह्यो ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्याकडे आसा. परत हेजे आमच्या सेफ तिजोरीत जे आसा पळय ते सगळे दवरला. किरकोळ वाद सोडल्यार अडवलपाल मायनिंगे खातीर शुक्रारा जाल्ली जनसुनावणी सुरळीतपणान जाली. अडवलपालच्या लोकांनी एआयए रिपोर्ट आनी गांवचे प्रश्न उपस्थित करून मायनिंगेक इसी दिवपाक विरोध केलो जाल्यार थिवी आनी हेर वाठारांतल्या लोकांनी मायनिंगेक समर्थन दिलें.
दिवचलच्या हिराबाई जाटे सभाघरात ही सुनावणी जाली. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान घेतिल्ले हे जनसुनावणे वेळार अपेक्षे प्रमाण लोक उपस्थित नाशिल्ले. टायम लिमिट आनी मायनिंग वाठारा भायल्यांक सूचना करपाक विरोध जाल्ल्यान 2 फावटी गोंदळ जालो. अडवलपाल गांवा भायल्या चडशा जाणांनी मायनिंगेक समर्थन दिले. मात अडवलपाच्या लोकांनी मायनिंगेक विरोध करतना आपले मुद्दे मांडले. Company block number 5. And now the mine beginner चालू आपण सगळं हा विशेष म्हणजे सांगताना मला एक दोन आहे my father, my grandfather, my granny असे अनेक जण माझे गावचे या मायनिंग भटकांत काम करून पुढे झालेले आहात आणि अजूनही या मायनिंगवर काही लोक डिपेंड आहात. आम्ही बी ह्या मायनिंग धंदा करतात. गेली 12 वर्ष झाली काही NGO गोंयांत तयार झाले. 400 वर्सां पयलीं पोर्तुगीजांनी राजवट केली, गोंयच्या तयार केली आणि त्या वेळार लोकांक सुद्धा खुबशे सहन करचे पडलेले आहा हे पोर्तुगीजाचे राजवटी आणि हितून गोंय मुक्त जालें एक सणान आणि भाऊसाहेब बांदोडकरांची फिलिपिन्साचे गोवा गव्हर्नमेंट आहे ते बरें पावल उखल्लें. गोंयची मायनिंग त्या वेळार गोंय धोरण म्हणजे त्या पद्दतीन जातालें आणि गोंयचो जो बँक कोण आसलो हो मायनिंगेचेर डिपेंड आसलो. गेली कित्येक वर्सां ही मायन म्हणटा हांव, कारण तुमी सांगतात की ही मायन कमी चालू जाता म्हणून. इट इज अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट म्हणून सांगतात. आणि 1952 ही मायन पयलीं ऑपरेटींग आसा. कित्येक फावटी कोसळ्ळी, 2 फावटी रिपोर्ट ती बंद जाल्ली आसा आणि ही रिपोर्ट सांगता न्यू मायन म्हणून. पयल्या जाली कसलो फाटलो हे विचार करता, रिपोर्ट करता, फॉल्स रिपोर्ट करता आसता. आमच्या अडवलपाल पंचायतीन 2 फावटी ह्या मायनीक मेलोस मागलेले आमी डिनाय केले आसा. नागरिकांनी स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन दिले आसा. तुमकां जाय जाल्यार आमचे ऑब्जेक्शन हांव तुमकां हे करता. सर हियरबाय रिक्वेस्ट एक्चुअली ही फावटी हियरिंग कॅन्सल करून मागलेली आणि डिफरंट जे ऑथॉरिटीज आसात, मेंबर सेक्रेटरी, गोवा स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड, मेंबर सेक्रेटरी, स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी, द डायरेक्टर नॉर्थ गोवा, तशेंच चीफ सेक्रेटरी आमी लेटर पावयल्ले आसा. आज हिंदू आनी ख्रिश्चन बाकीचे आमचे पयलीं येवंक ना, 70 वर्सां पयलीं सांगता प्रत्येक घरांतलो मनीस हे मायनींग काम करून वयतलो आनी आयज तेंचे डॉक्टर, इंजिनियर आनी एडवोकेट आहे बसताले आहा. तेका सगळ्या कॉन्फरन्स बंद जाल्या आनी तुका हांव कितलें जाता आपल्या बापायन मायनींग काम केलां, हय बडी भरल्या, माती भरल्या, ड्रग्स केले आनी आमकां वयर काडल्या. ते आयज सांगता स्वता आमच्या बापायन मायनींग काम केलां आनी ह्या खातीर आमच्या बापायन आमच्या आपले शिरसय प्रत्येक खंयच्याच घरांतलो एक मनीस हो मायनींग ना ना. आयज उलयलो जाल्यार तेन्ना मायन आसली, तेन्ना स्वताच नसो. एक तरी शेतां, दुसरी तरी मायन. ज्या लोकांक ताकद आहा, बरें हार्डवर्क आहा, तेन्ना पयशांचे भाव म्हणजे आमचो बाप पळय हो धाको बापायन धुल्लेच भरोन येतालो. आयज ते आहा, आयज पोल्युशन जालें, टॅक्नॉलॉजी जालें, सगळें जालां आनी हे आमी मायनींग नाका म्हणपाक आमी पडोच घेवं. आमी जल्मले मायनींग आनी मरतले मायनींग आनी ह्या फुडें आमी रावतले मायनींग. इतलें सांगून आमकां सगळ्यांक आनी जो करपाक म्हाजो फूल सपोर्ट आहा आनी म्हाज्या फूल पंचायतीचो आनी म्हाज्या फूल गांवचो सपोर्ट आसतलो. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बेतोडा खांडेपार हांगा शॉक लागिल्ल्यान आगताक मरण येवपाची घडणूक घडल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 30 कुसगांवचो नागरीक प्रमोद नायक मुतपाक रस्त्या कुशीक गेल्लो. ह्या वेळार 33 केवी लायटीच्या वायरीच्या संपर्कान आयिल्ल्यान ताका आगताक मरण आयिल्लें. नमस्कार. फाटल्या कांय दिसा सावन फोंड्या वाठारांत नाका जाल्ल्यो घडणुको घडत आसा. 8 तारखेक 8 मार्चाक म्हणजे शिवरात्री दिसा उसगांवच्या एका तरणाट्याचेर बेतोडा जंक्शनाचेर फारपेट करपाची घडणूक घडिल्ली. ही घडणूक ताजी आसतनाच बरोबर 8 दीस जावच्या पयलीं काल सांज वेळार म्हणजे शुक्राराक एका 29 वर्सां पिरायेच्या प्रमोद नायक ह्या उसगांवच्या तरणाट्याक लायटीच्या संपर्कात आयिल्ल्यान वीज वाहिनीच्या संपर्कात आयिल्ल्यान जाग्यारूच मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो तरणाटो बेतोडेच्यान उसगांव आपल्या घरा कडेन आपल्या मोटरसायकलीन वतालो. माळशें कुर्टी हांगासर तो सैमीक
म्हणजे सैमीक गरज जी आसा सो टॉयलेट करपा खातीर म्हणून आपली गाडी थारोवन रस्त्याक कुशीक गेल्लो. थंयच्यान हाय टेन्शन वायर गेल्ली आसा जी सामकी सकयल आशिल्ली, तेच्या संपर्कात आयिल्ल्या कारणान ताका जाग्यारूच मरण आयलें. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक. मोपा टॅक्सी चलोवप्यांनी कळंगूटच्या रेंट कार चलोवप्याच्या विरोधात कळंगूटे पोलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कळंगूटच्या कांय रेंट कार चलोवप्यांनी मोपा टॅक्सी चलोवप्यांची गाडी आडायली आणि वायट उतरां दिली तशेंच धमकी दिवपाचो यत्न केलो. देखून कळंगूटच्या रेंट कार चलोवप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी मोपा टॅक्सी चलोवप्यांनी कळंगूट पुलिशे कडेन केली. मोपा एअरपोर्टा वयल्यान कित्याक आयज आमची डॉल्फिन सर्कला कडेन एक गाडी आडयल्या. तो येयल्लो मोपाच्यान गेस्ट घेवन हांगासर ड्रॉप आउट. सो तेची गाडी 4-5 जाण कोण 2 व्हिलर कार येयल्या, तेच्या फुडल्यान गाडी घातली. तो वयतालो खाली वयतालो, तेणी गाडी उबी दवरूंक नासली. डायरेक्ट तेची गाडी आडयल्या आनी तेका बॅड वर्ड्स बीन दिल्या तेंच्यांनी, गाळी बी मारल्या आनी कितें कितें म्हणपा लागले. सो तेका लागून मागीर तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनार फोन केलो. पुलीस येयले, घेवन गेले तेका भुरग्याक. आमी हांगासर येयल्ले पुलीस स्टेशनार तेच विचारपाक की हे भुरगे कोण, कित्या खातीर आडयली आमची गाडी. सो तेच्या वयल्यान आमकां कळ्ळें की जे प्रायवेट रेंटकार वयर भाड्याक दिता पळय मोपा एअरपोर्टाचेर, तेच भुरगे ते आसले, तेंच्यांनीच ती गाडी आडयल्ली म्हण तिची. तुमी आतां हांगा कंप्लेंट केल्ली आसा? आमी आतां तेचेर कंप्लेंट घातल्या आनी आमी मागता कलंगूट पुलीस स्टेशन PI कडेन की हेचेर जाता तितली स्ट्रीक्ट एक्शन घेवपाची, जेणे करून आमचे GA11 गाडयो पळय बिजनस हो आमकां सदांच करपाक जाय. आमचे गाडयो हांगा येता, तेंचे गाडयो त्या सायडीन वयता. म्हणटकूच आमचे फाल्यां सकाळी दुसरे GA11 गाडयो घेवन येयल्ले, तेंकांय जर हे अशेंच हाडून तेंकां त्रास करपाक लागले जाल्यार धंदो सारको जावचोय ना. तेंचोय धंदो जावचो ना, आमचोय धंदो जावचो ना. तेका लागून मातशें आमी आतां PIक रिक्वेस्ट करता की जे कोण हे आतां भुरगे आहा जेणी कोणी आमची गाडी अडयला, तेंचेर मातशी जाता तितली स्ट्रीक्ट एक्शन घेवपाची आनी कितें तें आमकां पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स हेचेर दिवपाचो. नेमकें प्रकरण कित्या खातीर स्टार्ट जालां? नेमकें प्रकरण कित्या खातीर स्टार्ट जालां? हे प्रकरण स्टार्ट जालां प्रायवेट रेंटकार दिता म्हण भाड्याक. ओके. प्रायवेट गाडी रेंटाक दिता वयर मोपा एअरपोर्टाचेर. जेन्ना प्रायवेट गाडी रेंटाक दिता म्हण आमी आडयल्ली गाडी ती. तुमी मोपा हेजेर आसता? आमचे टॅक्सी घेवन आमी मोपा एअरपोर्टाचेर आसता सगळे GA11 आमच्यो गाडयो. आनी आमी पळय अजून मेरेन आमी जी लिगल रेंटकार आहा पळय ती अजून मेरेन अडोवंक ना, केन्नाच अडोवंक ना. तांकां आमी त्रासूय करूंक ना आनी करचेय बीन ना त्रास. इवन आमच्या कडेन गेस्ट येता, आमच्या गाडयेन गेस्ट बसता, तो आमकां सांगता रेंटकार मागता. आमी हे 03 जे आमचे फ्रेंड आहा, आमच्या नेटवर्कान आहात भुरगे, तेंचे गाडी आमी तांकां दिता, तेंचे कॉन्टॅक्ट नंबर डायरेक्ट दिता. आमी अशें आनीक कोणाचे आमचे आनीक प्रायवेट गाडयो आमच्याय कडेन आहा, जाय जाल्यार आमी दिवंक शकता तांकां गाडयो, पूण आमी तशें दिना. आमी जे लिगल आहा ते दिता न्हू गाडयो. दिवचलच्या 12 नगर वाठारांतल्या लोकांची रस्त्याची समस्या आतां सुटावी जातली. प्रलंबीत आशिल्लो हो रस्तो आतां जातलो. ह्या रस्त्याचेर 12 लाख रुपया खर्च करतले. शुक्रारा सांजे दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी नाल्ल फोडून ह्या रस्त्याच्या कामाचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार नगरसेवक सतीश गांवकर, तनुजा गांवकर, PWDचे इंजिनियर तामोस्कर, रेशमी मयेकर तशेंच थळावे लोक हाजीर आशिल्ले. दिवचलचे उदरगती खातीर लोकांनी सहकार्य करचें असो उलो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी मारलो. पयलो रस्तो आनी 3 रस्ते जावचे आसात ते फायली प्रोसेसान आसात. हांव जाता तितले बेगीन ते फायली करपाचो म्हजो प्रयत्न आसलो. हेच न्ही, म्हज्या बिचोले मतदारसंघात खंयचीय फायल जर रोवली जाल्यार म्हाका सांगपाची. तुमकां इनफॅक्ट आजूच सांगपाक म्हटल्यार ह्या रस्त्याचेर आमी अरावंड 12 लाख मोडटले. आनी जो एक नवो रस्तो सांगलो ते सतीशबाईन सांगले 14 घरांक, तो जाता तितलो म्हजो प्रयत्न आसतलो करतलो. आज आमी कांयच ना म्हटल्यार 7 कडेन नाल्ल फोडटात आनी हे सगळ्या हाचो कॉस्ट आसा तो अरावंड 7 कोटी सुमार आसा. फूल बिचोलेन जी आमी अंडरग्रावंड केबलिंग केल्ली आनी रस्तो पिड्ड्यार जाल्लो ते परत करच्या खातीर अरावंड 2.25 कोटीचे वर्क ऑर्डर ऑलरेडी दिल्ली आसा. आनी आमच्या बरोबर आमचो EE आसा तामोस्कार, आमची AE आसा मयेकार, आनी ते काम सुरू करपाक सुद्दां लायिल्लें आसा. एक विशय आसलो की ह्या वाड्यार म्हणटा तो रस्तो जावपाक जाय आसलो हेचेर, पूण गेल्या 2-3 वर्सां पयलीं आमी एक हांगा फुलग्रोड रस्तो केल्लो आनी तेचे आयज तेचें वॉट मिक्सिंग जें काम जाता पळय ते डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी यांच्या सहकार्यानसून जाता हेचेर. पूण हे कशें आसा, एक रस्तो जरी जालो लोकांक म्हणटा ती सगळी सुविधा दिवपाचें काम म्हणटा तें. आनी दोतोरान आतां सुद्दां सांगलां हांकां तुमचे प्रपोजलां हाडा आपले कडेन, कशें उरचें ना आयज ना फाल्यां मातशी टायम लागतलो, पूण प्रपोजल कंप्लीट जावन हें कामां जातलीं हेचेर. कित्याक आयज पळोवपाक गेल्यार जाल्यार आमच्या आमदाराची जी धडाडी आहा पळय तितूनसून दिसता की ही कामां जी आसा पळय आमची उरल्या पळय ती मॅक्झिमम कामां म्हणटा ती हे जातली अशें म्हणून तेचे. आनी तितूनसून एक दुसरो जर नवीन रस्त्याचें बांदकाम आसा पळय ती ऑलरेडी फायल म्हणटा ते CS कडेन आहा, म्हणजे सेक्रेटरी PWD हेंचे कडेन आसा हेचेर. ती म्हणटा ती काम म्हणटा ते बेग्यानच्या बेग्यान जावन हेंच्या ह्या लोकांक जी रस्त्या पासून जी वंचीत आहा पळय थोडे लोक हांगासर आमचे, म्हणजे सादारण 14 घरां हांगा आसा पळय
त्या 14 घरांचो हो प्रश्न आसा आनी हो प्रश्न सुटावो जावपा खातीर म्हाका म्हणटा ते हांगासर PWDन सहकार्य केलां, सेजा कंपनीनूय सहकार्य केल्या, तशेंच आमदाराचें सहकार्य आसा आनी सरकाराच्या माध्यमांतसून म्हणटा तो हो रस्तो जातलो. आग्रावाडा शापोरा न्हंय कुशीक आशिल्ल्या मानशेक खावटे पडिल्ल्यान सगळें उदक मिठा घरांत पावलें. जाका लागून मीठ वेवसायिकांचें भरपूर लुकसाण जाल्लें. तांचो हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी तांची मागणी केल्ली. तेन्ना पंचायत मंडळाचो कंत्राटदार महेश परब आनी फुडाकार घेवन सध्या तात्पुरतें हें काम करून दिलां. हो प्रश्न वेळार सुटावो केल्ल्यान मीठ वेवसायीक आनी पत्रकारांचे उपकार मानले. तेच आम्ही उलयल्ले ते मिडिया फुडल्यान आम्ही सांगलेलो आमची जी खरी जाते आम्ही सांगली सरपंच आमच्या गव्हर्मेंटाकडे आम्ही पावपाचो प्रयत्न केलो आनी बरें दिसता की जेन्ना आमी अशें केलें आनी इमिडिएट बेजिसार ते येयले कामूय स्टार्ट जालें. सो हांव इतलें सांगूंक सोदता की काम जें आतां स्टार्ट तेणी केलां सो ते बऱ्या रितीचें काम आसचें आनी ते लॉंग लास्टींग उरचें. फाल्यां अशें जावंक जायना की काही 1-2 वर्सां उपरांत परत हे जावन लोकांक परत तेचो त्रास जावपाचो. सो इतलेंच सांगूंक सोदता की तें काम बरें उरचें कित्याक तर हे सगळ्या लोकांक तेचो आनी परत त्रास जावंक जायना आनी अशे बाकीचे काही गोश्टी आहात ते आमी वेळोवेळी हाडटले सरकारा फुडल्यान जे आमी डिपार्टमेंटा कडेन व्हरून घालतले ते मातशे बेगींतल्या बेगीन ते हितून अशेंच हेच रितीन फास्ट स्पिडीन ते करून घेवचे कित्याक तो प्रोसिजर ते जावकूच जाय. पूण अदर सायड जे इम्पॉर्टंट आहा ते गजाली पयलीं जावंक जाय ना जाल्यार हे लोकांक असो त्रास जातलो फुडें. सो बरें दिसता पळोवन की खंय तरी आमी तो एक स्टेप घेतला आनी खंय तरी आयज फास्ट लागले. सध्या आम्ही आगरवाडा शापोरा न्हंयच्या वाठारात आसात आणि ह्या वाठारात व्हडा संख्येन जे मिठाचे आगर आसा आणि ह्या मिठाच्या आगरांक दर वर्सा ह्या शापोरा न्हंयचे उदक येवन आगर खराब जाताले आणि मीठ व्यवसाय करत असताना तांकां बरोच त्रास जातालो. स्थळावी पंचायत आपली आगरवाडा चोपडे हाचे सरपंच आपले सचिन राऊत, आदले सरपंच अँथनी फर्नांडीस, आदले सरपंच आणि बायोडायव्हर्सिटीचे चेअरमॅन अमोल राऊत हांणी यत्न करून ही जी मानस आहा त्या मानशीचे दरवाजे व्यवस्थित करचे हाच्या खातीर सरकार कडे जलसिंचन खात्याकडे यत्न केला आणि ह्या कामाक मंजुरी मेळ्ळी. ह्या कामाचो कंत्राटदार आपल्या विरनोडा गांवचो महेश परब हांणी तातडीन हाची दखल घेत हंगामी स्वरूपाचे मानशीचे दरवाजे बंद करून जे खारं उदक आपल्या मिठागरात येताले ते बंद करपाचो यत्न केल्लो आसा. हो व्यवसाय तिगोवन दवरपा खातीर आयज मेरेन थळाव्या नागरिकांनी जायते यत्न केला पूण सरकार कडल्यान तांकां कसल्याच प्रकारचे मानधन किंवा अनुदान मेळना. मिठागर व्यवसाय टिकोवन दवरपा खातीर आगरवाडो ज्या गांवाक ह्या मिठागरांतल्यान नांव मेळिल्लें आसा तो आगर वाटोवपा खातीर सरकारानय यत्न करपाची गरज आसा. ह्या वाठारात मिठागरा पर्यंत येवपाक रस्तो नाशिल्लो पूण तत्कालीन आपले सरपंच अमोल उर्फ सिताराम राऊत हांणी यत्न करून मिठागराच्या कांय अंतराचेर फुटपाथ तयार करून लोकांक ताची बरी सोय केल्ली आसा. सरकारान ज्या मानसीचे दरवाजे कोसळलेले आसा ते बेगोबेग बऱ्या तरेन दर्जात्मक करचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. आवाज गोंयचो बुलेटीन आयज सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर.